नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आयज एका म्हाज्या आवडट्या जाग्याचेर हांव आसा आनी म्हाका दिसता पुराय गोंयच्या लोकांक ही कॉन्स्टिट्युएन्सी हो तालुको तितलोच आवडटा आसतलो कारण पर्यटनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जर पळयत जाल्यार एकदम सुंदर असो एक म्हाल आमी म्हणपाक शकता गोंयचो काणकोण हांगासर आसा कल्चरल कॅपिटल म्हणपाक शकता कारण हांगासर जावपी कल्चरल उत्सव जे आसा सांस्कृतिक उत्सव जे म्हाका दिसता पुराय गोंयान फामाद आसा पुराय गोंयचे लोक हांगासर येता बरें आयज आनी एक उपाधी म्हाका दिवची अशी दिसता कारण खंयचेय जर समाज बदलतलो न्ही जाल्यार ताजो जो विचार जो आसा तो पयलीं बदलपाक जाय आनी विचार बदलल्या उपरांत तांचे उदरगत ही चड बऱ्या प्रमाणान जाता आयज हाजा उल्लेख कित्याक करता कारण एक बरो लिडर आमी केन्ना म्हणटा तेन्ना समाज घडयता आनी समाज घडोवपाक जाल्यार सुविचार लोकांच्या तकलेन घालप भरपूर गरजेचें आसा बरें आतां सुविचार म्हणटा तेन्ना आमी कितलेशे दान आयकले आसतले म्हणजे रक्तदान किंवा श्रमदान अन्नदान हे सगळ्यो गोश्टी आमी आयकून ह्यान पयलीं आमी पळयले आसतल्यो पूण एक नवीन कॉन्सेप्ट जो एज अ यूथ म्हणून खंयचोय जर एक युवा जर पळयतलो न्ही एक जे नेशन आसा जे आमचे भारत आसा ते जर फुडें सरतलो आनी खंयचो युवा जर विचार करता जाल्यार श्रमधाम हो एक कॉन्सेप्ट म्हाका दिसता तांच्या तकलेन उरपा सारको आसतलो आनी जो गोंयच्यान सुरू जाता गोंयच्या अशा भागांतल्यान सुरू जाता जो म्हाजो आवडटो आमच्या गोंयचो आवडटो काणकोण हांगासर आनी अशे एक व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा ह्या वेळार आनी तांचे कडेन उलयतना खरेंच खूब खोस भोगता गोंय राज्याचे सभापती रमेश तवडकर सर आमच्या बरोबर आसा सर नमस्कार आणि येवकार सर खरेंच खूब बरें दिसता कारण एज अ यूथ म्हणून जेन्ना ह्या गोश्टी कडेन जेन्ना आयज पळयता न्ही हांव श्रमधाम म्हणजे श्रम आमकां खबर आसा सगळें कितें धाम इज घर आनी हो एक युनिक कॉन्सेप्ट तुमी जो घेवन आयिल्लो आसा आनी म्हाका दिसता पुराय भारतान पयली कडेन जाता आसतलो काणकोणा हो कॉन्सेप्ट असं येता म्हाका हांवें केन्ना आयकूना पूण तुमच्या तकलेन कसो आयलो न्ही कॉन्सेप्ट कसो आयलो म्हणजे कशें की आज लोकांनी एज अ लिडर म्हणून आमदार म्हणून आसा न्ही म्हाका मान्यता दिल्ली आसा बरोबर आनी म्हाका दिसता की ज्या फेजीन हांव आयलां ज्या फेजीन म्हणजे जे सुरवातीचे म्हजे दीस आनी आयज हांव सभापती हे सगळ्यो जिवनाच्यो लायफाच्यो जे फेजीस आसा न्ही ते हांवें पळयलां समाजाचें दुख्ख खबर आसा आनी त्यामुळे हांवें हें करपाक जाय म्हणजे आज आमकां आमच्या भारतीय जनता पक्षाचें तत्व सांगता अंत्योदय तत्वाचेर शेवटच्या मनशाचो विकास करपाक जाय आज देशाचे पंतप्रधान आमचे उलयता शेवटच्या मनशाचो विकास करपाक जाय आज आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री उलयता की आज स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कॉन्सेप्टाचेर उलयता त्यामुळे तातूंतल्यान हांवें म्हजो मतदारसंघाचो शेवटचो जो मनीस ताचो विकास की ताजे गरजो ताजें दुख्ख हांव पयस करपाक शकलो जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता जे अशा तरेचे आमी पंतप्रधान बाकी सगळे जे उलयता ते खंय तरी बाबा ताका एक हांव म्हजी एक संविधान हांव घालूंक शकतलो असो विशय तकलेंत आयलो आनी तातूंतल्यान सगळ्यांत मोठें म्हजे कार्यकर्ते आसा सगळे म्हणजे काणकोणचे वेलविशर आसा न्ही तांच्या विचाराची जडण घडण जी आसा न्ही ती त्या विचारांनी म्हाका घडयलो पळय आसा न्ही कार्यकर्त्यांनी म्हणजे हे सगळें करपाक मजूर म्हणजे मायंडसेट आसचें पडटा म्हणजे एकटां म्हणलें म्हण जायना एक्झॅक्टली सारकें म्हणजे म्हाका दिसता म्हणजे आतां कार्यकर्ते आज जर एक काम करता पळयलें जायत न्ही हे सामान्य कार्यकर्ते न्ही हे सादी लेबर न्ही हे लोक आसा न्ही कोण इंजिनियर आसात एक्झॅक्टली बरोबर अशा तरेचे कार्यकर्ते आसा म्हणजे तुका सबंद भारतभर जे आसा न्ही किंवा गोवा भर सुद्दां आसा न्ही एखादो इंजिनियर हांगा हाजो काम करता एखादो सरपंच काम करता एखादो भारतीय जनता पार्टीचो मोठ्या पदाचे आशिल्ले आमचे चंदाबाई आसा तो स्वताक तकलेर फातर घेता आनी हें सगळें काम करता अशें चित्र खंय पळोवपाक मेळचें ना आनी म्हणून हांव भाग्य येता म्हणून ह्या सगळ्यांच्या प्रेरणेन जे आसा न्ही श्रमदान कॉन्सेप्ट हो आयलो म्हणजे ताचें समजा एखादो 50 वर्सां पयलो जाणटो बुजुर्ग आसत जर जायत न्ही म्हणजे काणकोण सारक्या भागाची पयलींची ग्राम वेवस्था जी अशी आशिल्ली की हांगा सरकाराचेर डिपेंड करून रावनाशिल्ले म्हणजे गांवचो मुखेली आसतालो गांवचो बुदवंत आसतालो ग्राम वेवस्था आसताली ग्राम सभा आसताल्यो गांवची बैठक आसताल्यो आनी गांवच्या मनशाक एकमेकाक जगोवपाची ताकद गांवांकच आशिल्ली म्हणजे कोणाचेर डिपेंड नासता आणि ही अशी म्हणजे एखादो मनीस जर फाटल्यान उरलो जर जायत न्ही ताका सगळ्या गांवच्या लोकांनी मदत करप म्हणजे अशी एक सुंदर संकल्पना आशिल्ली आणि ती ताजो अनुभव हांवें म्हज्या ल्हानपणांत घेतला
म्हजे बापूय आवय बाकी सगळे जे आसा न्ही म्हणजे आजोबा सगळें आनी त्याच ग्रामवेवस्थेन हांव आयिल्लो आसा म्हणजे तातूंतल्यान म्हाका दिसलें की हे सगळे जर इतले मोठे कार्यकर्ते आसत जर जायत न्ही जाल्यार ती हांवें जागा कित्याक करतली याद कित्याक करतली म्हणजे हांवें आत्तां आमी ती वेवस्थेची याद करून दिवपाची काम करता म्हणजे गांव अशा सुंदर पद्दतीन चलताले आसत जर जायत न्ही गांवच्या प्रत्येक मनशाक जगोवपाची ताकद आसत न्ही आज आमी सुशिक्षीत आसा आज राजकीय दृश्टिकोनान आमी सबळ आसात म्हणजे हाचो उपयोग आमी गांवच्या लोकांचो किंवा मतदारसंघाच्या शेवटच्या मनशाचो विकास करपाक कित्याक करचो न्ही असो प्रकारचो विशय आयलो आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या कार्यकर्त्याच्या प्रेरणेन जे आसा न्ही हें काम फुडें वचत आसा एक प्रायोगीक तत्वाचेर 2 म्हणजे फाटल्या मार्च एप्रिलाक आसा न्ही मे पर्यंत पावस पडचे आमी 2 घरांचो आमी विचार केलो आनी 2 घरां आमी अवघ्या 30-35 दिसां भितर म्हणजे एक कर तर आमी 33 दिसां भितर कंप्लीट केलें आनी तातूंतल्यान मागीर आमी विचार केलो म्हणजे सगळ्या कार्यकर्ते म्हणजे थोडे जाण कार्यकर्ते म्हणजे जे आर्थीक जे सबळ आशिल्ले आसा न्ही अरे आपल्या कडेन ह्या घराक पयशे घेवंक ना म्हणजे ते म्हजे कडेन वाद घालताले म्हणजे आपूण दिवंक शकलो ना कितें म्हणजे ताका हें दिसतालें म्हणजे अशा एक 20-25 कार्यकर्ते जाले म्हणजे प्रेरणा म्हाका थंयच्यान येयली 20-25 कार्यकर्ते म्हजे कडेन आपल्याचें कंट्रिब्युशन मागलें ना म्हणून ते म्हाजे कडेन झगडी मारताले म्हणजे हांव म्हणलें बाबा न्हू आमी करया रे म्हणून म्हणजे हें खरें म्हळ्यार त्या 20-25 कार्यकर्त्यांनी म्हाका आनी जागी केलें म्हणजे ह्या विशया कडेन प्रवृत्त जावपा खातीर आनी फुडें गेलें आनी मागीर खुबशे कार्यकर्ते आसा ताचे कडेन आमी चर्चा केली विशय फुडें व्हरता फुडें आनी खुबशे लोक फुडें येवपाक लागले आज म्हाका दिसता न्ही आज ऑलरेडी आमी 14 घरां घेतली आसा न्ही 14 500 घरां एक मनशान स्पॉन्सर केला म्हणजे हांव म्हणजे म्हजोच एक म्हजो एक स्टुडंट लिगोर मंतेरो म्हणून भुरगो आसा की ताणें बोलो की सर बोलो आपल्याक एक घर बांदपाचें आसा म्हणजे महाराष्ट्रांतल्या म्हणजे क्लासमेट म्हणजे शिक्षक जे आसा एक दीस त्या कार्यक्रमाक आयले ताणें जाहीरपणे उठून येवन सांगलें की हांव सर आमी एक घर बांदता म्हणजे काल म्हजेच अशें कांय इश्ट पणजेच्यान आयिल्ले की ताणें सांगलें की एक घर आपल्याक घेवन जो कॉन्सेप्ट सांगना फुडें आसा न्ही म्हणजे प्रत्येकाक मनाक पाजर फुटपाक आसा आनी त्यामुळे अशें सहज जें आसा न्ही ताजो विडो आसा न्ही सगळे कार्यकर्ते बाकी सगळे उखलत आसा जसो आमी सुरवात केली म्हणजे पयलीं आमी लॉन्चिंगाचे कार्यक्रम 25 तारखेर केलो फाटल्या मार्चाच्या आनी तो करतकच आमी लक्षांत आयलें की ताजी ग्रेविटी आसा न्ही ती सबंद गोवा भर पावपाक आसा म्हणजे हळूहळू आमकां पयलीं सुरवाती दिसतालें ही 14 घरां कशी तरी जातलीं अशें आमकां दिसतालें म्हणजे आमी कंप्लीट करपाक एक मोठें चॅलेंज अशें दिसतालें पण आज हांव आजच्या क्षणाक सांगता म्हणजे आमी 25 तारखेर आतां पर्यंत जें काम सुरू जालां की आमी 100 घरांनी सहज बांदूंक शकता कित्याक की एकाच वर्सात अत्याशें ना आमी जर आमकां आज जो फ्लो आमी जसो कॉन्फिडन्स मेळत गेल्ले आसा न्ही जाल्यार फुडले वर्स 2 वर्सां भितर आसा न्ही की हांगा 100 घरां कंप्लीट जावपाक व्हडलें कठीण कांय दिसा आमकां घडये ताजे पयलींय जावंक शकता म्हणजे कॉन्फिडन्स म्हजे मदें आनी कार्यक्रम जो आसा न्ही तो डबल जायत आसा म्हणजे उत्स्फूर्त म्हणजे आज ज्या तरेन काम चल्लां पळय आसा न्ही हें सकाळ पासून आसा न्ही काल पर्यंत कांयच नाशिल्लें पण आज सकाळ पर्यंत पळयल्यार हें इतलें काम पावलें आसा लिडर निर्वेसनी आसपाक जाय सुस्वभावी आसपाक जाय हें म्हाकाय दिसता न्ही आनी त्यामुळे आज हांव सामको 100% क्लेम करता म्हजे कडेन आशिल्लो कार्यकर्तो आसा 90% कार्यकर्तो साद्या तुगेले खंयच्या ड्रिंक्साक सुद्दां हात न लावणारे कार्यकर्तो आसा 5% आसत जर जायत न्ही जाल्यार खंय तो म्हजे समोर करतना खंय तरी लिखून करतलो पण 90% कार्यकर्ते क्लेम करपाक शकता आनी ताजें एक कशें कार्यकर्त्याचे संस्कार जायत गेलो वतातूय आसा आनी म्हाका दिसता की हांव स्वता फिल्डाचेर आसा म्हणजे स्वताक जर फाटली घर बांदता आसतना हांवेंच पिकास घेतलें खरें घेतलें असं बाकी आतां हांव फाल्यां म्हजी हाफ पॅन्ट धरून टी शर्ट घालून हांव स्वता काम आसतलो जेन्ना हांव म्हज्या पदाची खंयचीच हें धरनासतना जर हांव फिजिकली जर काम करता जायत न्ही म्हजो कार्यकर्तो आसा न्ही ताका खंयच्याच प्रकारचें हें दिसचें ना म्हणजे म्हाका कित्याक हें आसा की हांव जर म्हजें सबंद आयुश्य जर हांव काबाड कश्ट करून आयिल्लो आसा आज सभापती जालो म्हूण आसून म्हाका पिकास आनी खरें घेवपाक म्हाका कितें अडचण नासतलें म्हणजे त्यामुळे ताजें एक मोटिवेशन जें आसा न्ही कार्यकर्त्याक मेळटा आनी तो त्यामुळे हांव स्वताक सभापती आसून सुद्दां आमदार आसून जाता न्ही हांव आनी म्हजे कार्यकर्ते म्हणजे भेदभाव कांयच नासता आमी सगळे इक्वल आसा की त्यामुळेच हे कार्यकर्त्याची म्हणजे गॅप ना आमचे कडेन म्हणजे हांव स्पिकर आसा ताका कशें सांगप तें कशें उलोवप तें हो गॅप आमचे कडेन ना की त्यामुळेच हें सगळें अशें घडत गेलें खूब आनंद दिसता आज हे घराची सगळें जें आसा न्ही तें आज म्हणजे ताजो चलो जो आसा न्ही म्हणजे ह्या सबंद फॅमिलीची अवस्था पळयली जर जायत न्ही
खूप दुःख जालें. म्हणजे असो हांव एक दीस म्हाज्या कार्यकर्त्यांक हांव घेवन आयलो. म्हणजे समोर एक 3-4 कुत्री आशिल्लीं आनी तांचे कडेन हांव घरांत गेलो आनी बसलो निखाळ उलयलो. पण तांचे इतली परिस्थिती आसून सुद्दां तांच्या तकलेचेर आठीसून नाशिल्लो. म्हणजे तांकां आपल्याक कितें जाय मागपाक तांणी म्हाका मागूंक ना, आपल्याक घर दी म्हणून म्हाका सांगूं ना आमकां. पण त्यामुळे ह्या अशा लोकांक जर आमी समज आज तो भुरगो आसा न्ही, तो डेली येवन बसता आनी ताजे जगपाचें किंवा उबें रावपाचें आसा ताका निर्माण जाल्लें आसा, आवयक ताका निर्माण जाल्लें आसा. म्हणजे अशा तरेचें दुख्खी पिडीत मनशाक जर ताजें जीवन फुलोवपा खातीर जर आमी कारणीभूत ठरपाक जायत न्ही, ताजेंतल्यान खंयचेंच समाधान जाय. आनी एक सगळें करता आसतना कोणी म्हाका मत मारला न मारला हाजो विचार आमी करना. समाजात तो शेवटचो मनीस. जर एखादो मनीस जर अशे स्थितीन आसा जाल्यार तो कोणाक मत दिवपाचें न दिवपाच्या मानसिकतेक नासता, तो शुद्धीची भायर आसता. म्हणजे असो मनीस आसा न्ही, अशा मनशाक जर हातभार आमी म्हणून आमच्या कार्यकर्त्यांक सांगपी की कोण विचार करनाका म्हणजे कोणाक मत मारला न मत मारला हाजो विचार करचे न्ही. आमी शेवटचा मनशाचो काणकोण जो आसा न्ही ताचो विकास इतलोच आमी लक्षांत दवरला. सबंद मतदारसंघात फिरतना खंयचेच आश्वासन दिवना हें करतलो तें करतलो आश्वासन दिवना. पण लोकांचो म्हजेर फेथ आशिल्लो हो कितें तरी करूं शकता आनी त्या खातीर म्हाका निवडून दिला. की त्यामुळे आज जे आसा न्ही की आमी हें करतले तें करतले आनी तें जालें नासत जायत न्ही, तें बुमरेंग जावपाक येता, बॅकफायर जावपाक शकता. की त्यामुळे ह्यो असल्यो गजाली म्हणजे तुका नोकरीक लायतलो बाकी हें करतलो तें करतलो हांव केन्नाच सांगूना. आनी त्या बद्दलचें हांव मत केन्नाच मेळना. म्हणजे काम करून दाखोवप. म्हणजे आज हें प्रत्यक्षान काम जाल्लें आसा. आमी केन्नाच इलेक्शनाक सांगलें नासलें कोणाक घर बांदून दितलो अशें चतुर शब्द दिसून हांव केन्नाच कोणाक सांगलें नाशिल्लो आमी बांदून दितले म्हणपाचें. त्या बांदून दितलो म्हणपाचें आमगे गट्स आनी धाडस सुद्दां नासलें. सुदैवान जें आसा तुमच्या सगळ्यांच्या हांणी म्हणटा अशें आज आमदार जालो सभापती जालो आसा. त्यामुळे ह्या सभापती पोस्टाची ताकद आसा न्ही उपयोग आसा न्ही सबंद केवळ काणकोणांत न्ही हे सबंद गोंयच्या जनते पर्यंत आमी करपाक सोदता. आनी 365 दीस सभापतीचो रोल करप हें म्हजें ध्येय आसा. मी सहजच इथं भेटायला आल्यानंतर मला असं लक्षात आलं की हे असं काहीतरी अगदी जगापेक्षा वेगळी गोष्ट इथं घडते. म्हणून मी मुद्दाम आज थांबले बघूया नेमकं काय प्रकार आहे म्हणून. तर मी सन्माननीय सभापती साहेबांचं कौतुक किती करावं तितकं कमी आहे. कारण प्रत्येक आमदाराला जो काही फंड येतो त्याला लिमिटेशन्स असतात. म्हणजे त्यांना निवडून आल्यानंतर खूप इच्छा होतात की लोकांची सगळी कामं करावी, पण त्याला लिमिटेशन येतात. मग त्या लिमिटेशनमध्ये सगळी कामं ते करू शकत नाही. तरी पण असा काहीतरी वेगळा विचार की सगळ्या लोकांच्या जनसेतून जसं त्यांनी सांगितलं की 50-60 वर्षापूर्वी एकमेकाला सहाय्य करू अशा पद्धतीनं गावचे सगळे व्यवहार चालायचे, एकामेकाला मदत केली जायची. तशा पद्धतीनं आज ती कॉन्सेप्ट घेऊन सगळ्यांनी एकत्रित येऊन अशी 100 घरं पूर्ण कॉन्स्टिट्युन्सीमध्ये 100 घरं निवडलेली आहेत की जी पूर्णपणे आता हे अवस्था बघितली तर अगदी निराधार व्यक्ती आहे हा. तर ह्या माणसाला पूर्ण त्याचं लाईफ उभा करून द्यायचं. करतानाही त्याला एक समोर छोटासा दुकान गाळा आणि पाठीमागं त्याला राहायची व्यवस्था, म्हणजे जेणेकरून त्यानं त्याचा इथून पुढचा उदरनिर्वाहही करावा आणि त्यानं राहावंही. असं औदार्याचं काम आणि खरोखर युनिक काम आहे हे. ह्याचे शब्द नाहीत ह्याचे म्हणजे हे करण्यासाठी, कौतुक करण्यासाठी. आणि अशी 100 घरं करून देत आहेत तर हे खरोखर हॅट्स ऑफ. मला मी स्पीचलेस आहे खरं सांगायचं म्हणजे. ह्या विधायक कामासाठी तुम्ही जे लोक हे सगळे सहभाग घेत आहेत याच्यासाठी मी एक 50,000 रुपयाचं माझ्या बाजूने मी डोनेशन देत आहे तुम्हाला, जेणेकरून थोडंसं एक खारीचा वाटा म्हणतात आमच्या मराठीमध्ये, तसं खारीचा वाटा माझा ह्याच्यामध्ये असेल. देशाचो किंवा गोयचो नेतो कसो आसचो हेजें उत्तम उदाहरण म्हळ्यार आमचे तवडकर सर. ते एक वेगळे नेते. ते आमी जेन्ना आमी प्रचाराक भोवले न्ही तेन्ना ती घरां जी पळयली न्ही तेन्ना मनाक रडटाले ते. कितल्यो बायलो आशिल्ल्यो त्यो दार उगडपाक तयार नाशिल्ल्यो की तेजे घराक वचपाक जागो नाशिल्लो. म्हणटा तेणी ते दूख ते आपल्या तकलेक घालून आशिल्ले. लढले, जिखले सर, सभापती जाले आनी ताणें मिटींग घेवन सांगलें की आमच्या काणकोणाक
एक सुद्दां मनीस असो उरचना की ताका घर ना, घराक जागो ना म्हणून दार बंद करपाचे खंयच्याच बायलेचेर कसलो प्रसंग येवचो ना। हे आयकून सगळ्यांक सामकें हें जालें प्रत्येक कार्यकर्ते। सर एक असो नेतो की ते स्वस्थ बसपाचे न्ही आनी कार्यकर्त्यांक सुद्दां स्वस्थ बसूंक दिवपाचे न्ही। तेंचे खूब उद्देश आशिल्लो की हे जेन्ना कॉन्सेप्ट सगळ्या कार्यकर्त्यांक सांगलो तेन्ना कितले नेते आनी कितले लोक मुखार आयले की हे करपाक जाय, खरेंच जावपाक जाय। आनी जेन्ना आमचे हे काणकोणाक कोणूच घर नाशिल्लो असो उरचो ना न्ही तेन्ना आमचे काणकोण खरेंच एक गोंयांतले नंबर 1 असे एक मतदारसंघ जातलो हें आमकां हें आसा। म्हणून आमी सगळ्यांनी तांकां सपोर्ट दिलो आनी आमचे कितले तरी इंजिनियर भुरगे आसा, कितले तरी व्हडले व्हडले आसा ते हांगा काम करतात। म्हळ्यार आमकां अभिमान दिसता जेन्ना हे घर उबी जातलें न्ही तेन्ना पळोवन सगळ्यात आपलेपणां निर्माण जातलो की ह्या घराक आमी एक घामाचो थेंब आमचो पडलेलो आसा, हे आमचें घर। म्हळ्यार आपलेपणां जे आज कोणा आज कितें आसता की आपआपलो संवसार आनी हेतूंक लोक खूब मिक्स आसता, दुसऱ्याचें दुख कित्याक पडलां आमकां अशें। पूण जेन्ना हे काणकोणाक 100 घरां जातलीं न्ही तेन्ना हे काणकोणकारांक आपलेपणां निर्माण जातलो, हें एक काणकोणचें वेगळें जातलें। सरांची बेज कशी आहा जे आमचे माननीय आमदार जे आहा रमेश तवडकर ते आदर्श युवक संघ तांची सगळी जी गांवगिरे वाठारांतले सगळे जे तांचे संघटनेचे सगळे कार्यकर्ते तातूंतल्यान त्या राजकारणाक आयला, म्हणजे समाजकारणांतल्या राजकारणाक आयला। त्या बरोबर ताणें आपली ती समाजकारण सोडली ना, सोशल वर्क जी तांची मेन तांची आवड जी आसा ती सोडली ना। जेन्ना भाजपान ते जॉईन जाले भाजपान सुद्दां तांची जी टीम मेळ्ळी तशीच मेळ्ळी जांकां सोशल कामाची आवड आशिल्ली आनी तांचे कडेन उलयले उपरांतच हें सगळें काम करतना सुद्दां तांणी ठरयलें आयज ठरयलें आनी फाल्यां जालें अशें ना तें। हो सगळो तांणी भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसा तांचे कडेन आपले हे जो विचार आसा तो परत परत मांडलो आनी मांडले उपरांत तो आतां पक्को जाले उपरांत तो मागीर फुडें वचपाक व्हरपाक ताणें हें केलें। काणकोणा असो राजकारणा खातीर कार्यकर्तो कोण ना, अशें घेतलें आनी आपूण श्रीमंत जालो आपल्यालें भरलें असो तुमकां एकटो मेळचो ना, पार्टीचो कार्यकर्तो असो एकटो मेळचो। आमचे कडेन जी टीम आसा न्ही म्हाका दिसता सेंट्रलाक सुद्दां उरची ना कंपेर करीत जाल्यार। इतले बरे कार्यकर्ते आसा आनी तांच्यांनी सराच्या ह्या विचाराक न्ही उखलून धरलो। ताजे उपरांत तांणी घरां आयडेंटिफाय केलें, सगळ्यांत पयलीं जें घर आयडेंटिफाय केलें तें बड्डे गांवां आनी बड्डे गांवां तशी खूब व्हडली टीम आशिल्लीच न्ही। तेन्ना सगळे गांवगिरे जे युवक आसले न्ही ते बरे मोटिवेट जावन तें घर तांणी विदीन 33 डेज बांदून काडलें। पयलीं सरांक तांचे कार्यकर्ते घरकान्न मागीर सेकेंडरी खबर ना 3रे नंबरार बी आसा जाल्यार पूण काम पयलीं कार्यकर्ते पयलीं आनी मागीर बाकीचे सगळे पार्टी पयलीं तांकां मटेरियल सुद्दां कोण डोनेट करतले तातूंतलें सामान येतलें सगळें जातलें पूण मागीर काम कोण करतलो प्रॅक्टिकली कारण गवणे कामां एक दिसाक पगार खूब उरता ते फारीक करपाक पावचे ना पयशे अशें हांवें अशें जुक्कून म्हणलें। परत हांवें तेंवूय म्हणलें आयज एकट्यालें घर बांदता फाल्यां अशें काणकोणची कितलींशींच घरां बांदपाची येतली मागीर तुमी कशें मागीर सगळें पेलतले कारण सगळें इम्पॉर्टंट न्ही एकूच घर इम्पॉर्टंट अशें न्ही तांचें एक अशें म्हणून हांवें तें तांकां अशें म्हणटिल्लें पूण ताणें म्हणलें की सगळें जातलें कारण ह्या सगळ्या कामाक देवाचो आशिर्वाद अशें म्हणटा जशे कार्यकर्ते वांगडा आसा तशें देवाचे ब्लेसिंग्स आसात। आतां उलयता चिऱ्याची एक लायन जाता दुसरी लायन जाता आनी कार्यकर्ते उलयता इतली फास्ट उमेदीन काम करता मागीर ताण घेवन कोण काम करिना आनी तातूंतल्यान तांगेलो स्ट्रेस फ्री जाता ती अशी दिसता म्हाका कारण तांच्या मनात जी भावना आसा न्ही आमी कितें तरी समाजा खातीर करपाक जाय प्रॅक्टिकली करपाक जाय। हरशीं बाकीचे करतातच न्ही हांगा कोण बेकार तसो कोण नासता पूण तांकां तें हॅप्पिनेस मेळटा म्हणजे देवळान गेले की देवाक पांय पडटकीर सुद्दां आपल्याक बरें दिसता तशें हांगा सोशलचो कामां आसा न्ही ताका दिसता आपणें आयज कितें तरी काम केलें ताका समाधान तो ते हेजेर म्हाका दिसता म्हयनोभर सुद्दां रिलॅक्स रावूंक शकता। पयलीं इलेक्शन जाले उपरांत 2 घर सारकें फूल कंप्लीट करून आज लोक रावताय त्या घरांनी आनी आतां आमगे स्पिकराचे मती इतले आहा की 100 तरी घरां आहाय आमच्या काणकोणां एकूय मनीस निमाण जो घर ना म्हणून उरपाचो असो उरपाक जायना येवजणी न्हयताय आमी। तशेंच आतां हे पावटी स्टार्ट आमी 2 कंप्लीट केले आनी आतां 14 घर गेले। आमी घराचेर काबार जालें ना तूं समजशी की हें घराचेर काबार जालें म्हणून घराचेर ना कोणाचें शिकपा हितून कोण आडखड आसतली तेजेर चिंतता कित्याक आमचे उलयतना आमकां सगळें सांगता सारकें ही येवजण हांव मुद्दम सांगूंक सोदता कित्याक
कळपा जाय बाबा आमचे जो आमदार आहा आज सीएमाचें टेंशन येवन पयर सीएमएल आमकां सांगून गेला फर्स्ट टायम फावळे आमकां सीएम पासून येवन थिंग इनॉग्रेशन करून गेला सीएम सांगता तुवें हें कॉमर्स केलें सर आनी आपले आख्खे सगळे आमदारात बेजार करता की म्हणजे तितलो फंड रेडी जावपा जाय न्हू पूण आमगे हितून आसता हितून फंड आमकां आतांच येता 10 मिनटां मदीं 10 जाणांनी येवन आपले एन्वेलप जावं ते 1 रुपया जावं वो 2 रुपया जावं पण दिलें ते हेजें करून आमची झाड तयार जाता तशें करून घर तयार जाता जशें आमदारान जेन्ना आमी प्रचाराक वयताले कितें आमदारा बरोबर आमी उरताले आनी जेन्ना ती घर पळयल्लीं त्या घराची परिस्थिती घरांत वचपा पसून मेळनासलें ते लोक भायर येताले घरां आपल्या लज दिसता म्हणून कित्याक आपल्या घर कशें आसता कॅन्डिडेटा कळटा म्हणून ते लोक भायर येताले तेन्ना आमदारान त्या थोड्या लोकांक सांगलें आपूण जर निवडून येयत तर हें जें कितें आसा तुमगे घर उबी करपाचें खंयच्या हितूंतल्यान वचून माध्यमांतल्यान वचून आपूण उबी करतलो हें आमदारान उतर दिल्लें आनी आज त्या आमदारान खरें करून दाखयलें त्या खातीर आमदाराक चड कौतूक करता हांव कित्याक अशे लोक खूब अशे लोक हें दिताय आश्वासन दिताय पूण ती फुडें जायत नाय हय पूण आमदारान तें पाळ्ळें अशें दिसता म्हाका आनी हें मागीर नगरपालिकेत 6 घर जाताय तेन्ना आमदारान चडांत चड देव बरें कर म्हणटा कित्याक जी 6 घरां जी पळयल्या ती अत्यंत गरज आसली त्या लोकांक त्या घरांचेर रावपाची ते लोक आज इतली खुशी उरतले कित्याक म्हाका दिसता त्या घरां आमी आनी केन्ना आयुश्यांत घर बांदूंक शकपाना हे विचार आसले तेमगेले ही समाजाचे रीण फारीक करपा खातीर जी पळय घराचें काम चला तांकां सगल्यांलोच हातभार लागीं आसा बारीक दरितो 1 रुपया दरितो 1 लाख सुद्दां लोकांनी दिल्ले आसात कोणी चिरी दिल्ले आसात कोणी रेंव दिल्ले आसात पैंगीण पंचायती भितर जेन्ना आमदार म्हण आमदारा बरोबर जी टीम वर्क करता तो आमचो महेश नायक जो पंच आसा ताजी वार्डांक हें घर चालू आसा ही फॅमिली जर पळयत जाल्यार ह्या फॅमिली पळयल्यार तुमकां कळटलें की खरें गरजवंत फॅमिली सोदून काडी आसा ताणें मत कोणा मारलां आनी मत कोणा मारलें ना हाजो विचारच ना आनी काम करता आसतना अंत्योदयत्व जे आज आमदारान सांगलां त्या पद्दतीन काम जाल्लें आसा स्वातंत्र्याला एवढी वर्षे मिळाल्यानंतर आपण पाहतोय की आमच्या मतदारसंघामध्ये आमच्या नागरिकांना स्वतःचं घर नाही हे तुम्ही आम्ही ज्यावेळेला चर्चा करतो त्यावेळेला हा मुद्दा आपल्याला मनात पटण्यासारखा आहे आणि एक चांगली गोष्ट मला या ठिकाणी वाटली की सभापती महोदयांनी या ठिकाणी एक निर्णय केलेला आहे की माझ्या मतदारसंघामध्ये या ठिकाणी असं कुठलं कुटुंब असणार नाही की ज्याचं स्वतःचं या ठिकाणी स्वतःच्या मालकीचं त्याचं घर असलं पाहिजे हा त्यांचा एक जो त्यांनी घेतलेला निर्णय आहे हा खूप स्वागतार्ह आहे आणि ही खूप आनंदाची पण गोष्ट आहे भारतातील कुठल्याही राज्यामध्ये अशा प्रकारचा प्रयोग झालेला माझ्या बघण्यात नाही शासन म्हणून केंद्र शासन असेल किंवा राज्य शासन असेल ह्या दोघांचा हिस्सा वापरून त्या गोष्टी केल्या जात आहेत महाराष्ट्रामध्ये काही ठिकाणी शासनाने स्वतःच्या जागा दिलेल्या आहेत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आणि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण याच्या माध्यमातून जवळपास भारतामध्ये 1,22,00,000 घराची बांधकामं झालेली आहेत महाराष्ट्रामध्ये आता मोदी आवास योजना नावाची योजना कालच्या अर्थसंकल्पात डिक्लेअर केली त्याच्या माध्यमातून 10 लाख घरं बांधली जाणार आहेत परंतु हे सर्व जे होतं आहे ते शासनाच्या माध्यमातून होते मग राज्य असेल केंद्र असेल परंतु वैयक्तिक स्वरूपात खाजगी प्रयत्नातून समाजकारणातून आणि राजकारणातून अशा पद्धतीची घरं बांधणं हे भारतातील हा पहिला प्रयोग आहे आणि तो खरोखर चांगला आहे म्हणजे शासनाच्या तिजोरीकडे पाहत न बसता किंवा शासन लोकांसाठी काय करतंय ह्याच्यासाठी बघत न बसता त्या भागातल्या समाजकारण आणि राजकारणाच्या माध्यमातून असा उपक्रम घेणं हे खरोखर आश्चर्याची आणि खूप आनंदाची चांगली गोष्ट आहे कारण मानसिकता असेल तरच हे उपक्रम किंवा इतर समाजासाठी कुठल्याही ज्या गोष्टी करायच्या त्या मनाचा दिलदारपणा मनाचा मोठेपणा जोपर्यंत येणार नाही तोपर्यंत असे उपक्रम दुसरीकडे कुठं होणार नाहीत त्यामुळं गोवेकरांचा जो मनाचा मोठेपणा आहे तो पहिली गोष्ट तर भारतभर इतर ठिकाणी पसरणं हे गरजेचं आहे मोठेपणा मनाचा गेला तर पैसा प्रत्येक ठिकाणीच आहे पैसेवाले उद्योजक असतील पॉलिटिशियन असतील समाजकारणी असतील प्रत्येक ठिकाणी फक्त तो मनाचा उदारपणा मोठेपणा पोचणं गरजेचं आहे
माची चलो जायना मागे चेड्याले आनी एकलो आसा तेजे चलो जायना घोव आहलो बरो ना तेका म्हयन्याची गोळी चलता ते एक काम करून आमी 6 जाणां पोट भरचें पडटा पप्पा. पूण आतां जेन्ना हे बांदता तुमकां सरान तुमकां कितें सांगलेलें बांदून दिता म्हणटकीर सरान आमगेलो आमदारान काणकोणचो आमगे सरान खूब घर बांदून दिता म्हणजे घर बांदून दिता खूब आदार दिला आमचो सरान आनी आमचो महेश बाबान आमगेले गांवचो पंचान आमगे महेश बाब तूं खूब हेल्प केल्ली आसा आमचे. आयज जेन्ना जाता घर कशें दिसता? बरें दिसता सगळीं येयली म्हणटा देव बरें कर म्हणून काळजाच्या नांव देव बरें कर म्हणटा बाबा आमच्या घरा लागून बरें सगळीं लोक हे जाले ताणें म्हणजे आमकां खूब हें दिसलें आनी आमी पळय आतां येयलो म्हणटरी आमी येवन बसतात आमचे पळय पयलीं हांव काम कर लोकां घर काम कर आसा काम करून 4 जाणां भुरग्यां पोसप आसले आतां म्हाजे पांय जायना साने आतां आमकां सरान खूब हेल्प केलो आमगेलो काणकोणचे आमदारान सरान आमकां खूब हांव काळजाच्यान देव बरी करूं म्हणटा तेमकां आनी आमकां सगळ्या भाव भयणीक सगळीं हांव देव बरी करूं म्हणटा तेणे. आनी 2 म्हयन्यांनी घर रेडी जातलें? हय थंय घरा लागून आमगे थंय खूब हाल जाले रे संदेशांनी ते घराक देराल्या खूब पळय हे तो चेडो अजून सिर्याजी बरो जालें ना म्हाका पळय हय खूब हे पळय बांबोळीक दवरली पडलो तो गाडये वयल्यान लोकां घर कामां आसताले हॉटेलार तो पडोन ते कितें गेलो काडपाक पळय हांव पडलें म्हागेलो 1.5 म्हयने जाता येयली 1.5 वर्स जाता येयली मागीर चलो जायना. हय दिसांनी आतां कितें आमी हे घरा आसतना आमकां कसलें हें ना जालें बाबा कसलें हें ना जालें आमकां इतली बरो ना जाल्ली पांय बरें आसले काम धंदो करूं लोकां घर भुरगे पोसपा आसलेले आतां खूब हें जालें साने. श्रमधाम ह्या माध्यमांतल्यान तांकां एक आसरो मेळचो की जेणे करून ताका आपले गरजा जे आसा तेंचे सुरू जे आसता ते तेजे जावचे अशें दिसलें आनी हांगा दाबेला जानू बरो हेंच्या घराच्या माध्यमांतल्यान ते सुरू जालें. आजकालच्या युवकांनी वेगळ्या प्रकारचे अपेक्षा आसता पूण युवक जो आसा वेगळ्या माध्यमांतल्यान वेगळ्या वडला कडेन वळटना दिसता पूण सराचे जे कार्यकर्ते आसा हे युवक म्हणून की रायट ट्रॅकाचेर रावून एक समाजाच्या बऱ्या कार्या खातीर वावरता. म्हाका एक खूब अभिमान दिसता की हांव सुद्दां ह्या मोहिमे अंतर्गत जशें जाता तशें कांय जाण पयशे दिता कांय जाण ह्या ठिकाणी अशे युवक आसा जे पयशे दिवपाक शकना पूण एक दिसा येवन हांगा आयज आयतार आसा आनी ह्या दिसा एक काम करता हे खूब अभिमानाची गोश्ट आसा. अनेक जे युवक जे आसा जे सरकारी नोकरी आसा कांय जाण अशे सुद्दां युवक आसा की जे सरकारी नोकरी आसा तरी सुद्दां एक दिवसाची हॉलिडे घालून ते हांगा काम करता खूब बरें दिसता. आज ना म्हटल्यार एक 25-30 युवक आसतले की आजचो दीस खरें कशें आसा आयतार म्हणटकीर ह्या गांवा माध्यमांतले की अनेक क्रिकेट टुर्नामेंट आसतले व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट आसतले आज थंय सुद्दां गर्दी आसतली पूण ह्या कामाक थोडे जरी जायना युवक पूण बऱ्या कामाक तांकां वावरतना एक बरें दिसता. घरां बांदपाचो जो कॉन्सेप्ट केला त्या कॉन्सेप्टाच्या विचारान विचार करता आनी जेन्ना त्या घरा कडेन आमी पांय दिता त्या प्रत्येक फॅमिलीच्या घरा कडेन पांय दिता आनी तेंचें एक्सप्रेशन तेंची तोंडा वयलो हास्य एक मायेचो आमकां खंय तरी एक आसरो मेळटलो हेजून तो तेंचो हास्य जावं तेंची वेगवेगळें एक्सप्रेशन दिसता पळय थंय आमकां सगळे कार्यकर्ते जावं काणकोणचे जे बी त्या जाग्यार येता तांकां वेगळें फील जाता. एक प्रावड आमकां खरेंच सांगपाचें म्हळ्यार रमेश सरांचो विचार जो केला त्या विचाराचो आमकां खरोच प्रावड फील जाता इतलेच खातीर की आमकां गर्वान सांग दिसता ही 14 घरां बांदता पळय ती आमी बांदता हे आमी म्हणपाचो आमकां एक संद आमचे रमेश सरान आमकां सगळ्यांक दिली आसा. तुमचें कितें कॉन्ट्रिब्युशन दी म्हण आज पसून कोणाक सांगलें ना पूण सरान अपील केलो आसा. सरान अपील केला 1 रुपया तुम्ही डोनेट ह्या घरा खातीर तुमचो प्रत्येकाचो 1 रुपया डोनेट करचो आनी एक दीस तुमचे श्रम ते घरा खातीर दिवचे. लोक स्वता जावन आज तुमी पयले आसता आतां आमी 5वी घराची विजीट आसा आज सकाळसान तुमी पयले आसतले सगळी जर टोटल केले जाल्यार 200 तरी कार्यकर्ते काम करीत आसा. प्रत्येक गेले कडेन 25-50 आमकां अजाप जाता. जे आता 2-3 वर्सां जाले जे घर बांदपाक हांवें
ट्राय करताले ते जायनासले ज्या सराच्या मदतीन रेडी जाता ते लोक चड बरें दिसता ज्या सरान जे काम चालू केला तेजेंच म्हाकाच न्ही अशें म्हाजे सारके कितलेशे आसतले तांकां सगळ्यांक एक मदत मेळटली सरा खातीर हय बरें दिसता ते सगळ्या लोकांनी म्हाजी मदत केली बरें दिसता जायना म्हणून आमगे घर करी बी गेलो आतां 5 वर्सां जाली आनी जायना जावन आमी हेकाच आतां दीस काडटा आसली कितली वर्सां जाली तुमी हांगा रावता आतां हांगा रावता ह्यो बारीक आसतना दुदाचो आसतना त्रास जाताले त्रास जाता सगळें लायट ना काय ना आतां एक नवीन घर सारकें बरें घर जाता तेच म्हाजें आतां बरें दिसता तुमकां दिसता अशें जेंचे गरज आहा तांकां अशी घरां मेळपा जाय हय घरां मेळपा जाय कोणा घरां आसा ताका अशें आमचे सारके कितलेशे आसतले लोक परिस्थितीचे तांकां मातशें कोणी तरी अशें मदत करपाची सकाळी अशें बरें दिसता आमची कम्युनिटीन किंवा सरांची कम्युनिटी आदिवासी कम्युनिटी भितर ही परंपरा आसा आजूच न्ही ती परंपरा आसा की एकमेकाचें वचून काम करप आतां तरी कोण वचून घरा कडेन कोणाल्या कामाक गेल्यार पयशे दितात पयलीं तशें नाशिल्लें घरा पयलीं अशी गवताचीच घरां उरतालीं एक दीस हेजें घर केलें दुसरे दीस तेजें घर केलें कोणाचें लग्न आसत जाल्यार लग्नाचें सगळें काम करताले शेत आसत जाल्यार शेताक मानयाक कामेराक पयशे दिनासले की एकमेकाचें वचून काम करतालीं ही पद्दत जी आसली ते लोक विसरले आनी ही दळणवळणाची जी पद्दत आशिल्ली ती पद्दत परत एकदा सरान श्रमदान ह्या संकल्पनेंतल्यान ती ताजी केला स्वार्थ आनी कांय पळयनासतना सगळ्यांनी कितें तरी करपाक जाय ह्याच नटान आमी ते सगळ्यांनी हातभार लावून कार्यकर्त्यांनी स्व खुशेन आनी एक सांग उमेदीन सगळें ते काम करपाक गेले आनी तें घर कंप्लीट जालें तें जाले उपरांत सगळे कार्यकर्त्यांक दिसलें आनी सरान परत विचार दवरलें की आमी आनी 100 घर बांदपाचें आसा आनी आमी तो कॉन्सेप्ट परत कार्यकर्त्यां कडेन दवरलो आनी सगळे कार्यकर्ते सामको जोशान आशिल्ले की येस जावपाक जाय ते मागीर आमचे आतां आमी गांवडोंगरी पंचायतीची एरिया की गांवडोंगरीक अशी न्ही अशी काणकोण मतदारसंघ जे म्युनिसिपालिटी आसा वेगवेगळ्यो पंचायती आसा ज्या जाग्यार जो गरीब जो आसा रावपी आसा आमचो जो वोटर आसा आमचो भाव जो आसा सगळ्यो भयण आसतली तिका आमी आदार करपाक जाय हेचे धरून जी 14 घर जी सरान घेतली आनी तातूंतलें हें आज आमी झिलदावाडी पोमू मेराशी म्हणटी जी आमची एक जाणटी आवय आसा तिचें घर बांदपा खातीर आमी गांवडोंगरी पंचायतीचे कार्यकर्ते सराच्या विचारांतल्यान आमी श्रमदान ह्या संघटनेक पाठिंबो दिवपाचो एकलो आमी नेटान काम करता तुमकां हें दिसता जें घर गेले 4 दीस जाले सगळे कार्यकर्ते जे आसा काम करून आज तेजें इतलें काम पावलें आसा आनी 8 दिसां भितर तें काम चडांत चड कंप्लीट जाल्लें आनी तुमगे सगळे आमचे कार्यकर्ते जे आसा तेंचे तोंडांतलें पयलें कळ्ळें जेन्ना आमी दुसऱ्याक आदार करता तो आनंद जो आसा न्ही आदार करून जे पुण्य जें मेळटा न्ही सगळे कार्यकर्त्याच्या तोंडाचेर आमकां दिसता आमी प्रायमरी स्टेजीचेर 33 दिसां भितर आमी घर कंप्लीट केलें झिलता बड्डे हांगा आनी आतां सराच्या ह्या संकल्पनेतून एक आमी 14 घरां म्हणजे 5 वर्साक आमी कमीत कमी 100 ते 150 घरां म्हणजे काणकोणाक एकय घर नासतना आमचो मतदार आमचो तो खंयच्याय पक्षाचो उरली पक्ष आनी जाका घर रावपाकच घर ना आनी तो आपूण खंयच्या पक्षान मत मारतलो आनी त्या विचारात तो उरना कारण आमी ती परिस्थिती पळयली त्या घरान वचपाचेंच घर म्हणपाचें सुद्दां नासलें असली घरां ही आमी विचून काडून सरान आनी सराच्याच ह्या संकल्पनेन हे आमी कार्यकर्ते एकट्यान करून ज्या दिसा आमी घर स्टार्ट केलें न्ही आमचो मदतीचो ओगय त्याच प्रमाणे येयलो आनी आमचे कार्यकर्ते आज आयतार पळय लोकांक खंय कामाक गेल्ले लोक खंय सुस्त करपाचो दीस पूण तुमी आतां 4-5 कडेन वचून आयले हांगा पळयल्यार कळटा तुका एकमेकाक सहाय करूं अवघे धरूं सुपंत म्हण आमची संताची म्हण आसा पयलींच्या ज्या गांवांत जे एकमेकाक एकट्यान करून म्हणजे कोणाच्या घरान एक फाटी उरलो एकटो जाल्यार गांव वचून तेजी फुडी काडटालो तो विचार जरा आज परत सुरू जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता काणकोणच्यान एक जिवंत आनी ज्वलंत उदाहरण हे देशभराक आमी दाखोवन दिल्लें आसा परत एक फावट ह्या गोष्टीचेर स्ट्रेस करता की विचार जर बरे आसत जाल्यार समाज बदलपाक वेळ लागना आनी म्हाका दिसता तुमी स्वता एक शिक्षक आसल्या कारणान तशें तुमी म्हळ्यार तुमचे स्टुडंट्स जेन्ना येवन हांगासर हेल्प करता न्ही दॅट इज द बिगस्ट कंट्रिब्युशन टुवर्ड्स दी सोसायटी आय थिंक सर ह्या तुमच्या ज्या
ही एक सुरवात असा म्हणपाक शकता, कारण श्रमदाम ही एक जाली, ताच्या फुडेंकूय आनीक खुबश्यो गोश्टी आसतल्यो तुमच्यो. आनी जशें आमी म्हळें की एक सांस्कृतीक कल्चरल एक कॅपिटल म्हणपाक शकता गोंयचें काणकोण. हांगासरल्यान एक सुविचार जो सुरू जाला तो आख्ख्या गोंयभर पातळून गोंयकारांक मदत जावची. जशें सरान म्हणजे अंत्योदय जो पद्दतीन जे काम करता न्ही, म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार समान आपले घर आसचें, समान समाजान उबो रावचो, एक देशाची प्रगती जावची, इतलेंच मागता. सर थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं, तुमी टायम दिलो म्हणून देव बरें करूं. सर थँक्यू.